आयज फिशींग बॅन एक तारखेसून चालू जाता, पूण म्हाका एक एलिगेशन करपा जाय की गव्हर्मेंट फिशींग चालू आहा. फिशींग इज गोईंग ऑन रॅम्पंटली ऑल ओवर गोवा, स्पेशली वास्को बे. आनी हांवें तुका लेटर केलं, CMक केलं, फिशरीज मिनिस्टर केलं, बट नो एक्शन इज टेकन. इलिगली चालू आसा. बट व्हडले ट्रॉलर बीन घालता. व्हडले तेका चॅक करपा जाय, मिनिस्टर चॅक. So- आनी बारीक नेट घालताय, मस्किटो देखून नेटांतले पास वापरता. So government is promoting illegal fishing. See, I don't know. Somebody is involved in illegal fishing. Who do you feel? The concerned authorities, the concerned minister, who? आता ते फिशींग बॅन आमकां नुस्तें विकरा जाय, आमकां नुस्तें आनी आसपाना गोंया. हे फिशींग बॅन शुड बी इम्प्लिमेंट इन टोटली. So पण 2 महिने ऑलरेडी कंप्लीट झाले. So totally it was fishing ban was implemented. फिशींग बॅन इम्प्लिमेंट काय जावना गोंया. तुम्ही गव्हर्मेंटाचे नोंदणी काढलेले आहे. हांवें लेटर केला, CMक केलं, फिशरीज मिनिस्टर केलं, कोणे काय करूंक ना. एक्शन काय घेवना गोंय. पण बारीक कॅनोक फिशिंग करपाक अलावा न्हू. व्हडले हे ना. बारीक कॅनो बी हा अप टू 8 हॉर्स पॉवर मोटर. मोटर व्हडले 2 मोटर घालताय. व्हडली and the nets, monofilament nets hai. सायज आहा तेका. Nets also have to degrade. Fishing ban was there an issue of formalin? See, formalin issue, formalin is हम लोग को सुनना तो. No, but when you know about fishing and all everything, fishing activities, especially in Vasco area and all, नुस्तें ज्या गोंयान येतालें बॅन आसतना देखून फॉर्मलिन इशू कितें आशिल्लो? Formalin issue is being handled by the health minister very well. So there was nothing. I don't think formalin issue आता गोंया काय ना. म्हाका दिसना.